ओके, हांवें कुट्टोलीम विलेज पंचायत आयज आमगे ग्राम सभा आसलोली. सो डिस्कशन बरें लेंथी जालें आनी मागीर लास्टाक एंडिंगाक प्रपोजल जेन्ना मांडपा आसलो तेन्ना एक प्रपोजलाची चड डिस्कशन जालें आनी मागीर जो प्रपोजल आहाय तेन्ना डिस्कशनाक कोण आसूं नासलो. सो तरी सरपंचान तेणी ते प्रपोजल घेयले बट तितून चड लोकून आसलो ते आमी डिस्कशन करतले ते 5 वर्सांनी कितें आसलोली बट स्टील आमगे प्रपोजल कितें आसलो ते आमी मांडला. आमगे एक प्रपोजल आसलोलो इन्सिनरेटराचो. ओके, कित्याक आमी गांवांत जायत भुरगीं आहाय ओके जाणटी आहाय सो तेंगे पेपर्स डायपर्स डिस्पोज करपाक आमकां प्रॉपर फेसिलिटी ना. सो आमी एक प्रपोजल आसलो की इन्सिनरेटर परचेस करपाचो आनी एक सेटअप करपाचो आनी कलेक्शन जावपा जाय. सो सरपंचान सांगिल्लें ते प्रमाणे तेंकां ऑलरेडी इन्सिनरेटर आहा बट जाग ना घालपाक. सो तेदो हांवें तेका रिमांड केलें की PDC मिटिंगेक MLAन सांगलेलें की जस्ट इन्सिनरेटर घालपाक जाय जाल्यार आपूण कमिशन घेवन दिता. सो हांवें ते सरपंचाक सांगलां की तूं ते घेवन हाड अप्रुवल घेवन यो आनी स्टार्ट कर कित्याक आमकां हे प्रॉब्लम जाता. सो हे प्रॉब्लम आमगे सॉल्व जावपाक जाय हो पयलो प्रपोजल जाला. दुसरें म्हणल्यार आमगे ई ग्राम स्वराज पोर्टल आहा ते थर्ड टायम हांव तेंकां विचारता आमगे ऑनलायन अपडेशन कित्याक जायना. सो ते एवरी टायम कितें ना कितें ते तेगे काम प्रोसेस चालू आहा म्हूण सांगता आनी फायनली तेन्ना तितून सांगलां की विदीन 10 to 15 days सगळे अपडेशन मिनट्स बी सगळे अपलोड जातो म्हणून ओके ते अश्योरन्स तेणें दिला. आनी एक आमगे प्रपोजल आसलो BDC कमिटी उरले ते कॉन्स्टिट्यूट करता स्पेशली वॉर्ड डेव्हलपमेंट कमिटी. सो आमगे पंचायतीन कमिटीज काडले तितून तेणी विलेज डेव्हलपमेंट कमिटी म्हूण काडली. सो तो कितें म्हणटा ती विलेज डेव्हलपमेंट कमिटी आहा तीच वॉर्ड डेव्हलपमेंट कमिटी. ओके, सो हांवें तूं तें मेन्शन करूं जाय जेन्ना तूं चेंज कोता कितें कित्याक तूं आमी BDC म्हूण इलेक्ट केलो आहा. BDC म्हणटा तेन्ना सगळी कमिटी मेळून ती BDC कमिटी जाता. सो तेणें सांगिल्लें ते आपूण चेंज कोता BDC आहा ते वॉर्ड डेव्हलपमेंट कमिटी आनी थोड्यांगे 2-3 नांव तेणी घेयले एड करपाक. बट हिंग जर तर जायत लोक आसलो जाल्यार आनीकूय नांव येता आसलोली हे कमिटीन जॉयन जावपाक कित्याक जायत जाण वॉलंटियर जावपाक सोदताय. सो हे खंय तरी डिले जालें. आमगे प्रपोजल्स पयलीं घेवपाक जाय आसले ते खंय तरी पेंडींग उरले आनी लोकांक कांय कळ्ळो ना कितें जालां कितें प्रपोजल्स लास्टाक येयले ते लोकांक खबर ना. थोडी कोण आसलो तेंकां खबर आहा बट स्टील आमी गिव अप करूं ना. आमगे प्रपोजल मांडपा आहा तें मांडून कितें अश्योरन्स घेवपा आहा ते आमी घेवन आमगे कितें आहा प्रपोजल आसलो ते आमी मांडले. आतां कायतान आपल्यागे थोडे प्रपोजल कितें आसलो ते सांगतलो. कायतान मुगे प्रपोजल आसलो रिगार्डींग मायग्रंट व्हेरिफिकेशन. मायग्रंट व्हेरिफिकेशनच्या हांवें डिमांड केल्लो तांकां ID कार्ड दिवचें म्हणून. सो आमी सेक्रेटरीक उलयले ते आमी सांगलां आपूण मुगे प्रपोजल व्हिडियो फॉरवर्ड करता आनी ताका विचारता आपल्याच म्हळ्यार पंचायताच्यांनी ID कार्डां करून दिवपाक जाताय वो ना हें आपूण व्हिडियो विचारता म्हणून. आनी दुसरें म्हणल्यार आमकां लॉजी खबर म्हणल्यार आमच्या गांवचो MLA आमगे हिंगा ग्रामसभा येयलो. आमकां बरें दिसलें आमी गांवचो MLA ग्रामसभा येयलो म्हूण. आनी तो येयलो आनी लोकांक तोंड दाखोवपा जाय म्हणून येयल्ल्या भशेन आमकां दिसलें. येयलो आनी विथीन 5 minutes तो उठोन गेलो आनी सकयल वचून तो बायट दिल म्हणून आमी आयकलां. आनी तो कितें बायट दिल तें खबर ना. आमी ते चयतले आनी सांगपा म्हणल्यार आमगे MLA हेजें दिसून येता की गांवांच्या लोकांचे कितें इश्यू आहा ती ताका अंडरस्टँड जावन घेवपाची गरज ना अशी अशें तर आमकां दिसता. तो अशें म्हणून तो उठोन गेले ते भशेन आमकां दिसून येयलां की ताका गांवच्या लोकांगेले इश्यू आयकून घेवपाक पडोन गेलो ना म्हणून. देव बरें कर. आमगे मायग्रंट व्हेरिफिकेशनाचेर डिमांड आसलेलो तेगे प्रपोजलांचो आनी एज पर लास्ट ग्रामसभा 3 वॉर्ड तेणी कंप्लीट करता म्हूण सांगलेलें मायग्रंट व्हेरिफिकेशन. बट आयज आमी क्वेश्चन केलें तेन्ना ते म्हणटाय की जाल ना इश्यूज येताय पेंडींग आहा. सो तांकां ते कंप्लीट करपाक मेळना. एक वॉर्ड तेणी स्टार्ट केलो 1-2 वॉर्ड सायमल्टेनियसली कोताय म्हणटे बट ते कंप्लीट जाल ना. सो तेजेर आमी तेका सांगलें तुजें मेन्शन करतली की डिफिकल्टीज येयले कित्याक लागून कंप्लीट जालें खंय मेरेन ते प्रोसेस चालू आहा तो आमकां मिनट्साचेर जाय आमकां आनी हेजे मुखार ते कंप्लीट करपाक जाय. हे इम्पॉर्टंट आहा मायग्रंट व्हेरिफिकेशन आनी ते डेटा ऑनलायन अपलोड केलो आसपाक जाय. सो आमगे डिमांड आसलो आनी पांचपाटा इश्यू सुद्दां आमी जायतो डिस्कशन जाल तेजेर.
सो तेजेर फायनली कितें इन्स्पेक्शन करीत आहाय 2 इन्स्पेक्शन जाली अजून तेणी एक्शन घेत म्हणलो ते अजून केलें ना ते म्हणते हेल्थान एक्शन घेवपाक जाय सो हिंगा थोडे 5 मेंबर थोडे ग्रामसभा मेंबरांनी तांकां क्वेश्चन केलें म्हणजे लायक हितून लिगल इलिगल घर आहाय तेजेर तुमी सर्वे कराय आनी ते कितें डिसिजन तुमगे पावरान कितें घेवपाक जाता ते तुमी घेयाय म्हूण सो हेजेर तेणी सांगलां की ते आतां मुखार परतून फायल करतले खंयची घर कायद्यान आहाय ना ते लिस्ट करतले आनी मागीर एक्शन घेता म्हूण सांगलें सो फार हो अपडेट आमकां आमगे पांचवाटा रिलेटेड मेळ्ळा लेस्लीक एक 2 प्रपोजल आलो ते तो सांगतले मुगे नांव लेस्ली आनी हांवें आज एक प्रपोजल घायला आमगेले 4 इस्कला लागीं तो मायणा लिटल सिंगर्स सेंट झेवियर इन्स्टिट्यूट कुर्तोरी आनी तुगेले कार्मी कॉपेल आनी एक आमगे ब्लूमिंग बर्ड्स जे बातोरा आहा थिंगा आतां आमगेली सोलर ब्लिंकर लायट थिंगा जाय म्हूण हांवें मुगे प्रपोजल घाला अलॉंग विथ द सायन बोर्ड आमगेलो लायक स्कूल अहेड नाल्यार स्पीड लिमीट 25 विथ फ्लॅशींग वेन फ्लॅशींग ते भाशेन प्रपोजल केला तेणें एक्सेप्ट केला आनी तेणें सांगिलां की आतां तो आमगेलो एका आरटीओ तेणी फॉवर्ड करता आनी तेज्या पयलीं हांवें 2 प्रपोज घायलेलो तेणें म्हाका सांगिलां तेय मुगेले प्रपोजल जाले म्हणून एक हांवें घायलेलो आमगेलो स्पीड ब्रेकर पेंट करपा तेणें सांगिलां विदीन अ वीक ते पेंट करपा येतो म्हणून आनी दुसरो घायलेलो जे आमगेलो राळो टू नवो वाडो इलेक्ट्रिसिटी थिंगा ना म्हूण पोल नाय म्हूण सो तेजेंय त्यान सांगिलां की तेजेंय बीन तेजें एस्टिमेट बी काडला आनी तोय बीन तो प्रोसेस स्टार्ट करतले म्हूण थँक्यू